खिणा गाव लोकांपात उडवू शकता. साहेब, परिस्थितीक लागून जे घडू नये ते माझ्याकडल्यान घडले साहेब. पण खरें सांगता, ह्यान फुडें हांवें सामान्य बायले भशेन जगपाचें थारायलां. तो शर्मा कॉन्ट्रॅक्टराक वळखता? हय साहेब. काल राती तुवें ताच्या ड्रायव्हराक आनी ताता गाडी सावल्यो. साहेब, ते म्हाका शर्मा साहेबाच्या बंगल्यार व्हरपाक आयिल्ले. हांवें सोपूत घेतला साहेब. तांकां परत परत समजावून सांगले, ते कशेंच आयकना जाले. हांवें आड्ड्यो मारल्यो, गाळयो घाल्यो, मेळटा ते तांचेर शेवटून मारले. ताताच्या कांसुलार फुलयले. ताताच्या कांसुलार फुलयले. गाल कोणाचे तांबडे जाले खबर आसा? ताता शर्माचो तो खास मनीस. अशा व्हड मनशाचो मानपान राखूंक जाय, बरे संबंध दवरूंक जाय. शर्मा साहेब तांगेर यो वच करपी सगळेच ह्या देशाचे प्रतिष्ठीत नागरीक असता. इतल्या व्हड देशाची ती सेवा करता तेन्ना तांकां सुशेग आनी मौज मस्तीची गरज असता. तांचो मान पान तुज्या सारक्या शिल्लक बायल मनशान राखूंक जाय. एके वटेन कुकर्म केले म्हणून तुम्ही म्हाका कायद्याचो भंय घालतात, आणि तेच कुकर्म करपाक तुम्ही म्हजेर दडपण हाडटात. कायद्याचे खेळ तुका समजपाचे ना. हे पळय, हांव सांगता तें तुज्या बऱ्या खातीरूच. इतलेंच लक्षांत दवर. ना साहेब, साहेब म्हाका परत तो धंदो करपाचो ना. ह्यान फुडें म्हाका कोणूच आपडूंक शकना. धंदो? तुका धंदो कर म्हणून कोण सांगता? खाण करून ते भायर विकले म्हणजे धंदो जालो. घरात केल्ले खाण घरातल्याच लोकांनी खालें म्हणजे तो धंदो न्ही. शर्मा साहेब, मिनिस्टर, आमी तुज्या घरचे मनीस, घरच्या सारकेच वागपाचे. हा साहेब, साहेब म्हजो असो आतां एकटोच. हांव कोणूच आपडूंक शकना म्हाका. तुका कोणें दवरल्या बीन काय कितें? ना साहेब. हे कोण व्हड पयशेकार मनीस सापडला काय कितें? नाल्यार तूं जोडटली कितें? पोट भरतली कशें? तो म्हजो प्रश्न साहेब, तुमकां लागना ते. चड सुबेज दवरू नाका. हांव इतले वेळ थंडपणान उलयतां, आयकतां, म्हणून चड मिरास दाखोवपाची गरज ना. हाणें तुका एका मिनटांत जाग्यार हाडपाक आमकां वेळ लागचो ना. साहेब, पळय, लक्षांत दवर, तुवें पोलीस बंदखण केन्ना पळयल्या? पोलीस बंदखण कित्याक साहेब? केन्ना अशें पोलीस स्टेशनाचेर सुद्दां येवचें पडलें ना म्हाका. तरीच ज्या गायन केन्ना कत्तलखानोच पळयलो ना, ती गाय कत्तलखान्यांत हाडना फुडें तडफडटली कित्याक? कित्याक? बरोबर काय ना? आणि तू तर मनीस. परत एकदा विचार कर, तू बसल्या ती खुर्ची न्ही, पोलीस स्टेशन. साहेब, साहेब हांव पांयां पडटा साहेब. हात जोडटा तुमच्या मुखार. म्हाका परत त्या नरकान धुकलू नाकात. त्या मार्गार वचपाक कायदो हाडयता, आणि त्याच कायद्याचो दुरुपयोग करून तुम्ही म्हाका त्याच मार्गार शेवटीतात साहेब. हांव तुका निमाणें विचारतां, तू शर्मा साहेबाचें आयकतलें काय ना? ना साहेब, ना. बस बस थंय. परत एकदा विचार कर. हांवें पुराय विचार केला साहेब, पुराय विचार केला. का तुका पश्चाताप करचो पडटलो? ना, ना जावचो पश्चाताप. जर कसली परिस्थिती येऊ येता हाची कल्पना तुका ना. कसलो प्रसंग येता तो येऊ. पुढे एकदा हांवें कुकर्म करपाचें सोडलें म्हणजे सोडलें. आणि तुका कोणेन थंय भितर तशीच कुसळिली जाल्यार? म्हज्या जिवात जीव आसा सर. कोणूच म्हाका कुसोवंक शकचो ना, कोणूच ना. बरें आसा, तुजी मर्जी. मागीर अशें म्हणू नाका, हांवें विचार करपाची संदूच तुका दिली ना. हवलदार, हवलदार. येस सर. ताका लोकांपात उडय. साहेब, साहेब म्हाका बंदखण कित्याक साहेब? भितर बसून थंडपणान विचार कर. ना साहेब, ना, नाका साहेब, नाका साहेब. हवलदार, हात लावू नका म्हाका. हा बायल मनीस. साहेब, साहेब तुम्ही रक्षण करते, मागीर तुम्ही हे कितें केलें साहेब? साहेब म्हाका सोडा, साहेब म्हाका सोडा, साहेब तुम्ही सोडा म्हाका, म्हाका सोडा तुम्ही साहेब.
शर्मा साहेब. तुमची राणी स्वतः झाशीच समजता. ना 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 अहो तिका सहज सरळ करता. पुणेतली सुंदर हुशार राणी साहेब तुम्ही आमच्यापासून लिपवून कशी दवरली. रोज घेवपा म्हणना साहेब, निदान डोळ्यात साठवून दवरपाक तरी. आमच्याच वाठारांत रावून सुद्धा आमच्या नदरेक अजूनपर्यंत कशी पडली ना तेच अजाप साहेब. साहेब ही बऱ्या घराण्यांतली घरंदाज बायल मनीस अशी तशी दिसता साहेब. हा ना फोन इतल्याच खातीर केल्लो की अशा एका बायल मनशेक कारण नासतना लॉकअपात दवरप म्हणजे गुन्यांव कसो. जाल्यार तिच्या फाटल्यान जर कोणी गरगंज व्यक्ती उबी रावली जाल्यार आमी कायद्याच्या फासांत ओडकूं येता. म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे तुमची परवानगी आनी कृपा आसत जाल्यार हांव तिका आमच्या खास सुवातेर व्हरून दवरयाच म्हणटा. ना 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 त्या सुवातेचेर तुमी 24 वरां येवंक शकता. बरें बरें बरें. ना तुमच्या पाठबळ हीच आमची शक्ती साहेब. बरें बरें. हवालदार हवालदार पळय तिका रोखडी शिफ्ट करपाची. आमची दुसरी गाडी घे आनी तिका आमच्या खास बंगल्याचेर व्हरून दवर. आनी पळय सगळ्यांक गुपचूप जावपा जाय. हांगा येवन जर कोणेंय विचारलें जाल्यार कांयच सांगपाचें हांगा ती येवंकूच ना अशेंच सांगपाचें. पळय तेंच्या सेक्युरिटीक सारकें समजावन सांग. हांव तिळसांजचो थंय आसलो. रातचो हांव थंयच आसतालो. फाटला खंय आपोवन घे. ताका राखडेक राव म्हूण सांग. आनी आमची रातची सगळी वेवस्था बरी जावन. हवालदार हवालदार पळय तिका तुझ्या घरावरून सोड. हा पळय तिका कसलो त्रास जावंक. साहेब तुम्ही खरें सांगतात साहेब. ना साहेब ना म्हजो विश्वास बसना तुमच्या उलोवण्याचेर. साहेब साहेब तुम्ही म्हाका सोडात. हांव चलत वचन घरा. साहेब साहेब हे पळयात साहेब तुम्ही म्हजेर जबरदस्ती करतात साहेब. साहेब हांव वाटी मारतले जर तुम्ही म्हाका सोडूनात जाल्यार. साहेब हांव वाटी मारतले पयलीं सांगता. साहेब हांव वाटी मारतले साहेब. साहेब वाटी मारतले सोडात तुम्ही. फाटला कापून घे. रोकडीच मला.